आता आमी आसा सालिगांव मतदारसंघात आणि आमचो उमेदवार आसा बाब केदार नायक. केदार, आता तुवें एक्चुअली तयारी केल्लीच आसा आनी तुवें ठरलेंच आहा. हे तुजे मुद्दे कितें आसतले हेजेर आमकां मातशें कळशी. वेगळ्या वेगळ्या पंचायतीन वेगळे वेगळे मुद्दे आसा. एक खंयच्या पंचायतीन गेलो जाल्यार उदकाचे प्रॉब्लम आसा, आनी खंयच्या पंचायतीन गेले जाल्यार एक्सेस रोड तेंचे आतां इश्यूज आसा. आनीक हांव पिलेन सारके पंचायतीन तेंचे पंचायत घर जें आसा मल्टीपर्पज ते बांदचें आसा. सालिगांव सारक्या गांवांत गेलो जाल्यार तांकां फुटबॉल ग्रावंड जाय. सो वेगळे वेगळे पंचायतीन वेगळे वेगळे वाठारांनी खुबशे इश्यूज आसा. थोडे थोडे बारीक बारीक सुद्दां इश्यूज जे आसा ते एड्रेस करूंक ना गेल्या 5 वर्सां. आतां हांव प्रुडेन्शियल पाम्स म्हणून एक बिल्डिंगेन गेल्लो, तेंच्यांनी ते सिनियर सिटीजन आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले की तांकां रोडाक स्पीड ब्रेकर्स जाय, कित्याक गाडयो भितर घेवंक मेळना म्हणून. सो हे सुद्दां ते म्हणटा आमचे बारीक सुद्दां इश्यूज आसा ते जो पयलींचो MLA आसलो ताणें एड्रेस केल्ले ना म्हणून. आतां कितें आसा न्हय पळय, पयलीं तूं म्हटल्यार सारको खंद BJPचो अशें आमी आयकल्लें, आनी अचानक तूं BJP सोडून काँग्रेसीन गेलो. हेका कारण कितें? फक्त तिकेट तुका दिवंक ना म्हणून तूं गेलो? विविध कारण आसा. ना, टिकेटीचे हे न्ही पळय, विविध कारण आसा ताका. मनोहर भाई जेन्ना स्वर्गवास जाले तेन्ना ही पार्टी आमी सगळ्यांनी, हांव एकटोच न्ही, आमी सगळ्यांनी चेंज जाता आसतना पळयलें. आनी जो म्हणटात ते आमी डेमोक्रेसीन रावता, पूण जे पार्टी डिसिजन्स, पार्टी सुद्दां न्ही गव्हर्मेंटाचे डिसिजन्स आसलेले ते म्हाका दिसता 1, 2 ते 3 मनशाच्या हातान गेले. सगळें कितें चिंत्ताले, सगळ्यांचे कितें पार्टी म्हणून जी विचार आसताले पयलीं सगळ्यांक एकठांय जावन तेंचे कडेन वासपूस करून जी डिसिजनां जातालीं ती जायना जालीं. हाडून बसोवप आनी डिक्टेटर कशें सांगप की ना तुवें हें करूंक जाय, तर तुज्या मनान आसूं ना जाल्यार तें नासूं. सो हे सगळे प्रॉब्लेम्स आनी इश्यूज चालू आसलेले हे मनोहर भाई पार्टीन आसतना केन्नाच जायनासलेले. खंयच्याय कार्यकर्त्याक वायट दिसलें जाल्यार मनोहर भाई तेंचे कडेन वासपूस करून ते कशें तरी रिजॉल्व करताले. ते ह्या पार्टीन सगळे काबार जाल्लेले आसा. ताका लागून हांवूच न्ही, तुका हजारांनी लोक गोंया BJP सोडून भायर गेलेले तुमकां दिसतले. आतां हो पक्ष बदल जो तुवें केला ताची जाप तुका तुज्या मतदारांनी विचारूंक ना? ऑफकोर्स विचारतात. वता थोडे घरांनी कोणाक डावट आसता, कित्याक गेल्या फावटी तो MLA आसलेलो ताणें जंपींग फ्रॉग हें चालू दवरलेलें. तो इलेक्ट जावन येयलो आनी दुसऱ्या दिसा ताणें हुडकी मारलेली. पूण इलेक्ट जावच्या 5-6 दीस पयलीं ताणें भाशणां दिल्लेली, ठोकलेली की BJP सारकी घाण पार्टी ना, BJP आपूण केन्नाच वचना, BJPक जर उरलेले सगळे गेले जाल्यार आपूण आयल बी द फर्स्ट वन टू सोडपाक पार्टी बीन, हें सगळें ताणें भाशणां दिल्लेलीं. आनी तो पयलेच दिसा गेलो. सो सगळ्यांच्या मनान एक तो डावट आसा की फाल्यां तूं इलेक्ट जाल्यार तूंय वचना मरे काय म्हणून. पूण हांव सगळ्या लोकांक एक सांगूंक सोदतां मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, RDXच्या माध्यमांतल्यान, की आय वील बी लॉयल टू द पार्टी. हांव जेन्ना BJPन आसलेलो हांव BJPचो लॉयल सोल्जर आसलेलो. हांवें लॉयल केन्नाच कोण म्हाजेर बोट दाखोवंक शकना की हांवें आनीक खंयच्या पार्टीक हें केल्लो सपोर्ट भितरल्यान जावं अशें. तशें जे दिसा म्हजें काँग्रेसीन इंडक्शन जालें तेन्ना आय एम लॉयल सोल्जर ऑफ काँग्रेस पार्टी. हांव काँग्रेसीची पाळां मुळां साळगांवान घट करतलो. फुडल्या येता त्या दिसान तुमकां साळगांवान काँग्रेस पार्टीचो सीट आयिल्लो दिसतलो, तशेंच गोंयान काँग्रेस पार्टीचें सरकार आयिल्लें दिसतलें. आनी आमी काँग्रेस पार्टीक लागून फुडले जे आमचे 5 वर्सां आसतलीं सामकें प्रामाणीक रावन आमी काम करतले. आतां अशें दिसता पळयलें जाल्यार आमी गोंयान जे वेंचणूक जातली ही 2 पक्षां मदीं जातली, एक काँग्रेस आनी दुसरी BJP. समजा काँग्रेसीक मेजर बहुमत मेवळें आनी हेका भाजपाक कमी मेवळें, आनी तूं आतां खंय आसा? तूं सद्या काँग्रेसीन आसा. आनी समजा गव्हर्मेंट जॉयंट फॉर्म करपाचें अशें जर जालें जाल्यार तूं सपोर्ट करतलो? खंयच्या पार्टीक? आतां 2 पक्ष म्हटले की भाजपा आनी काँग्रेस, हेतून खंयच्याय एका पक्षाक बहुमत मेवळें आनी तो एक पक्ष सरकार फॉर्म करूंक शकना जाल्यार तुमी हात दितले काय म्हणटा? ना, ते क्वेश्चनूच येना तो. हांवें सांगलें हांव लॉयल सोल्जर काँग्रेसीचो आसतलो आनी हांव काँग्रेसी वांगडा रावतलो आनी काँग्रेसीची पाळां मुळां घट करपाक लागून हांव काम करतलो. सो फुडलो प्रश्न येयला तो म्हणजे प्रश्नूच येना तो फुडें आनीक उलोवपाचो तेजेर. ओके, लोकांक तूं कितें सांगूंक सोदता? एक संदेश लोकांक तुजो? हांव फक्त लोकांक सांगूंक सोदतां की ज्यो दिल्लीच्यान पार्टी आयिल्ल्यो आसा, ज्यो बंगालांतल्यान पार्टी आयिल्ल्यो आसा, ह्यो फक्त वोट डिविजन करपाक आयिल्ल्यो आसा. वोट बायफिकेट करून तांकां नाका ते पार्टीक फायदो जातलो हेजो. हांव सगळ्यांक गोंयकारांक, सगळ्या सालिगांवकारांक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की तुमी प्लीज काँग्रेस पार्टीक वोट मारात.
तुमी तुमचे वोट आसात ते म्हणजे पिड्ड्यार करूं नाका आनी दुसऱ्या ते बंगालाच्या आनी दिल्लीच्या पार्टीक मारून एकूच अशी पार्टी आसा जी फुडल्या आमच्या बारीक मनशाची कामां जाग्यार घालतली, बारीक मनशाचे विचार करतली, बारीक मनशांक फुडें येवपाक लागून धंदो जाग्यार घालपाक लागून हेल्प करतली एकूच पार्टी आहा काँग्रेस पार्टी. आनी हांव रिक्वेस्ट करता येता ते 14 तारखेक तुमचो व्हॅल्युएबल जो वोट आसा हो काँग्रेस पार्टीक तुमी दिवचो आनी म्हाका निवडून हाडचें. देव बरें करूं. थँक्यू.